नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. पेडणे आंदोलन करपी मोपाचे टॅक्सीकार राती मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुद्द्यांचेर खंय चर्चा जाल्या. सोमारा अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेवन सगळे विषय सोडयता म्हूण मुख्यमंत्र्याच्या टॅक्सीकारांक उतर. काय विषय खंय सोडयले. मुख्यमंत्र्याच्या बसके उपरांत म्हायती. टॅक्सीकारांचे आंदोलन खंय विषय सुटा मेरेन चालूच उरतले. आमदार आमचो प्रवीण आर्लेकर सगळ्या पेडण्याच्या टॅक्सीकारांक घेवन म्हाजे कडेन आयिल्लो. तांचे 6 पॉयंट्स आसा. सगळ्या पॉयंट्सांचेर इन डिटेलान डिस्कशन्स जाले. सगळे पॉयंट डिस्कस केल्या उपरांत सोमार दीस तांकां 11:30 ते 12 वरांचेर मंत्रालयान आपयल्या. सगळे पॉयंट्स तेंचे रिजॉल्व करपाचे जे आहा पळय न्हू, एकदां डिस्कशन करून रिजॉल्व करपाचें ठरलां. हांवें ताका रिक्वेस्ट केला तांचो स्ट्रायक कॉल ऑफ करा, कारण बाकीचे सगळे जे थोडेशे मिसअंडरस्टँडींग GMR बरोबर तेंचे काही आसा. थोडेशे तेंचे लोकल टॅक्सीकार जे मेळोंक ना. आमी खरें म्हणजे ब्लू कॅब आनी जेमिनी म्हणून जो कावंटर आसा पळय न्ही, तो निव्वळ पेडणेकारां खातीर दिल्लो. तितूरूय तेंचे काही इश्यूज सुरू जाल्ले आसा. तांचें म्हणणें की थोड्या जाणांक टॅक्सी मेळ्ळ्या बट तांकां बिजनेस मेळना. अशे वेगवेगळे इश्यूज आसा. थोडे GMR बरोबरचे आसा, थोडे थंयसरले हायक आनी हें केलो तेज्या बद्दलचे. बट बरेचशे इश्यू तेंचे हांवें सोडयल्या. बट जरी बाकीचे इश्यू उरले पण ते सगळे इश्यू रिजॉल्व करता. इन्क्लुडिंग ॲप सर गोवा मायल्साचो एक वर तरी डिस्कशन जालें आनी खुबशे आयज पेडणेचे भाव तेंच्या वांगडा हांव सदांच रावला, पण तेंचें सोल्युशन करपाक हांव सदांच फुडें आसता आनी ते करून दितलो जे पळय आयज आमच्या CMन सांगलेलें. सो जो पर्यंत आता CM हे रिजॉल्व इश्यू करिना तो पर्यंत आमचे प्रोटेस्ट हे चालूच आसतले. आणि कोणीच खंय गैरसमज करून घेवपाचो ना की बाबा टॅक्सीकार ह्या फावटी फाटी सरतले किंवा फाटी सरलेले आहा. सो हो प्रोटेस्ट आहा तो कंटिन्यू जातलो. आज गोंयांत दाट पावसाचो येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. राती सावन पावसान परत नेट धरला. कांय वाठारांनी बुट्टी मारपा सारकी परिस्थिती. वरां 30 ते 40 किलोमिटराच्या नेटान वारे मारपाचो अदमास. नुस्तेकारांक वेधशाळेची शिटकावणी. पोन्ने गोंयच्या एक्सपोजिशनाक सुविधा उब्यो जातात. सरकार चर्ची बरोबर मेळोवन सेंट वेब पोर्टल सुरू करता. मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. एक्सपोजिशनाक देश विदेशांतल्यान येताल्या यात्रेकरूंक पोर्टला वरवीं नोंद करची पडटली. BJPन खंय हे आदी 2दा एक्सपोजिशन यशस्वी केल्या. ही तिसरी खेप. We are first time, website portal along with the church we are launching within short span of time, so that every pilgrimage will registered, so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything जे ताका जी मदत जाय ती आमी दिवपाक शकतले. ताज्या खातीर तेय बी आमी ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता. नियोना आनी मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता. 45 days हो इव्हेंट चलतलो आनी माविनान सांगला त्या प्रमाणे दिस इव्हेंट वील बी द इंटरनॅशनल इव्हेंट, सो दॅट जो VVIP येता ताका VVIP खातीर आमी जी फेसिलिटीज दिवपाक जाय, जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमचे कडल्यान, तो ताका प्रोटोकॉल आनी त्या पद्दतीन ताका तिको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो. आनी एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हांव योगायोगात म्हणटा की म्हाका हें सांगता आसतना खूब बरें दिसता की 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकारूच हें खूब बरें होस्ट करता. अगेन दीस इंटरनॅशनल इव्हेंट माविनान सांगला त्या प्रमाणे कसलीच कमी उरची ना, ना इन्फ्रास्ट्रक्चरल आनी ना एकंदर फंक्शनाचो इव्हेंट त्या स्टँडर्डाचेर व्हरपा खातीर. कारण इंटरनॅशनल गेस्ट ह्या फंक्शना खातीर येता, खातीर ते 45 days सेफ्टी, सेक्युरिटी अँड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द इव्हेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जावपा खातीर जे पिलिग्रिमेज म्हणजे आमी म्हणटा की जे फिजिकली डिजाबल्ड आसतले, सिनियर सिटीजन्स आसतले, हांच्या खातीर सुद्दां वेगळो कॉरिडॉर दर्शन घेवपा खातीर थंयसर आसतलो. त्या खातीर आनी वेगवेगळ्या पद्दती जाता ती मासीस थंयसर जी जाता तेन्नाय बी तांकां वेगवेगळ्या पद्दतीची फेसिलिटीज दिवपा खातीरय बी म्हणजे अलॉंग विथ द ओल्ड गोवा चर्च फादर आनी तांच्या बरोबरीन कॉर्डिनेशनान लोकांक सगळ्यांक फेसिलिटेट करपा खातीर सरकार आपल्या परीत पुराय हे काम करतले. पुलीस ड्रग्स वा सोरो पिवन ड्युटेर वचनात. DGP आलोक कुमाराचो दावो. ड्युटेर ड्रग्स वा सोरो पिवन येताल्या पुलिसांची चौकशी करची म्हूण आदी हेड क्वॉर्टर्सांतल्यान वर्त काडिल्ली. ती खंय सारकी न्ही. खात्री करिनासतना वर्त. प्रकरण तो येवच्या आदले. गोंयचे पुलीस खंय क्लीन. लोक तांकां मानतात. नवो DGP सांगता.
आप जब आए थे तो एक सर्कुलर हमारे पास आया था, हमें पता लगा था कि जिसमें बताया गया था कि कुछ पुलिस वाले जो है पुलिस स्टेशन के एरिया में ही ड्रग्स और शराब पीते हैं, ऐसी घटनाएं भी हुई। और नहीं, मैं उस सर्कुलर को लेके स्थिति स्पष्ट भी करना चाहूँगा, क्योंकि उस सर्कुलर को इशू करने से पहले ज़रूर कुछ चूक हुई, क्योंकि वो एक मेल आया था एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति के मेल के ऊपर, वो मेरे आने से पहले की बात है, मेल आया था और उसी मेल में जो कुछ बात कही गई थी उसको एज इट इज़ सर्कुलर के अंदर यूज कर लिया गया। मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी ये चूक हुई, इंक्वायरी नहीं की गई, कोई इसके ऊपर में डेटा इकट्ठा नहीं किया गया कि भाई हमारे थाने के अंदर में या हमारे अलग बाकी यूनिटों के अंदर में इस तरह के इंसिडेंट्स कितने हैं या नहीं हैं। तो बगैर वो पूरा उस ड्यू डिलीजेंस किए हुए शायद उस सर्कुलर को, मुझे लगता है कि हम लोगों से ये चूक हुई है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। इसीलिए उसके आधार पे ये मान लेना कि इस तरह की घटना बहुत आम है गोवा पुलिस में, ये गलत होगा। अगर ऐसी स्थिति होती तो गोवा पुलिस का इतना अच्छा नाम नहीं होता, इतना अच्छा हमारा काम नहीं होता। राती म्हापशा 2 ग्रुपांमदी पार्किंगाच्या इशू वेल्यान वाद। एकलो स्पोर्ट्समॅन मांद्र्या यश शूटिंग अकॅडमीत वतालो, ताणें शैलेश गरड म्हणटा ताचेर स्पोर्ट्स गन फायर केले। कोणाकूच काय दुखापत जाल्ली ना। पुलिसांनी दोनूय ग्रुपांक पुलीस स्टेशनार चौकशेक आपयल्ले। तपास चल्ला। केंद्रान 2010 नेमिल्ल्या म्हादय लवादाक आनीक 6 म्हयने मुजतवाड। केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान 6वे फावट मुजतवाड दिल्या। गोय, कर्नाटक, महाराष्ट्रामधलो म्हादय उदकाचो तंटो सोडोवपाक लवाद नेमिल्लो। लवादान दोनूय राज्यांचो उदकाचो वांटो हे आदींच थारायला। गोय सरकारान ताका आव्हान दिला। म्हादय उदकाचो विशय सोडोवपाक केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान 16 नोव्हेंबर 2010 म्हादय लवादाची नेमणूक केल्ली। 2018 लवादान उदका अवॉर्ड 3 राज्यांक दिलो। ताका गोय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र तिनूय राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला। 20 ऑगस्ट 2018 लवादाची मुजत सोंपिल्ली। ताच्या उपरांत लवादाक रिपोर्ट दिवपाक लागून केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान पयले खेप 1 वर्साची मुजतवाड दिली। ताच्या उपरांत दर वर्सा 1 वर्साची मुजतवाड दिली। आता आनीक 6 म्हयने मुजतवाड। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। हुबळी केसुरात राती जाल्ल्या एक्सिडंटात 3 जाण सोंपले। तिगूय खंय एकाच फॅमिलीतले। सोंपिल्ल्या मदीं एकलो 6 वर्साचो भुरगो। गाडयेचो टायर अकस्मात फुटिल्ल्यान ट्रक आनी कारीचो खंय एक्सिडंट। ती खंय गंभीर आसात। तांचेर धारवाड हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात। हुबळी तालुक्यातल्या केरीसूर हांगासर रात्री ओमनी आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या अपघातात एकाच कुटुंबातल्या तिघांचो जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडला। तसेच 3 जण जखमी आसात। त्यांचेर धारवाड हांगासर उपचार सुरू आसात। कोप्पळ हांगासरले, मंगळापूर हांगासरले हे एक कुटुंबीय कारवार तालुक्यातल्या हलगा हांगासर अर्धंगी झाल्या कारणान तेजी औषध हाडपा खातीर ओमनीतल्यान येल्ले। मात्र ते औषध घेऊन परतून वचत असताना हो अपघात घडलो आणि या अपघातात जाग्याचेरच तिघांचो मृत्यू जाल्लो आसा आणि 3 जण आसा ती गंभीर जखमी जाल्ली आसात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे। बाणस्तारी अपघाताचे केशीत आरोपी आदोगात अमित पालेकराचो जामीन रद्द करचो म्हूण क्रायम ब्रांच कोर्टात। पालेकरान खंय जामिनाच्या अटी प्रमाणान विदेशात वतना कोर्टाक कळयल्ले, मात खंय वता ते सांगूंक नाशिल्ले। ताच्या आदोगाताचो आर्ग्युमेंट। फोंड्याच्या कोर्टान निकाल सोमारा दवरला। आयज जी बाणस्तारी फाटल्या फावटी जो एक्सिडेंट जालो त्या केसीन जो परेश सावडेकर ड्रायव्हर आशिल्लो गाडीचो ताका मार्दोळ पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आणि त्याच वेळाचेर अमित पालेकर हांणी डमी ड्रायव्हर हाडून थंय प्रोड्यूस केल्ल्या कारणान अमित पालेकराचेर जे पुलिसेन आरोप लायिल्ले आणि त्या प्रमाणे ताका कंडिशनल बेल आशिल्ली की ते बाकीचे पुरावे मिटोवंक जायना म्हणून ताका खंय वचपाक कंडिशन बेल आसलेली की तेणें इंडिये भायर खंय वचचो न्ही म्हणून। पण हालींच तेणें खंय तरी तो इंडिये भायर वचपाक लागून तेणें जेन्ना कोर्टाक एप्लिकेशन घातलें तेन्ना पुलिसांनी तेजेर कांयच एप्लिकेशन घालूंक ना आनी कसलोच ताका ऑब्जेक्शन हाडूं ना। जेणे करून तो खंय तरी फ्रांसाक भोंवून आयलो
आनी फ्रांसाक जेन्ना भोंवन आयलोकूच तेंच्यांनी क्रायम ब्रांचान तेजेर एक परत ऑब्जेक्शन घातलें आनी केस घातली की तेजेर एविडन्स मिटोवपाची आरोप आसतना तो कसो भोंवन येयलो काय म्हणून. आनी आयज जेन्ना तेज्या एडवोकेटान नितीन सरदेसायान जेन्ना आर्ग्युमेंट केलें तेन्ना क्लियरली सांगलें की आमी ऑलरेडी परमिशन घेतलेलें कोर्टा कडेन आनी फ्रांसाक वचून आयले आनी सगळें क्लियर कट आमी सगळें कोर्टाक प्रोड्यूस केल्लें आसा. तेन्ना आयज आर्ग्युमेंट जावन सोमारा हेजेर कितें आहा ती ऑर्डर जातली आनी नितीन सरदेसायान सांगलें ती ऑर्डर आहा त्या तांच्या फावराचेर जातली म्हणून कोणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक करून. बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डाची गोय भेट रद्द. ताच्या सुवातीर फडणवीस. बीजेपीच्या हेडक्वॉर्टर्साची खंय मेरशे ताच्या हातान बुन्याद घालतात. हे निमतान ताचो मंत्री आमदार फुडाऱ्यांबरोबर बसकाय जातल्यो. तो कार्यक्रम 11 ऐवजी 4 वरांचेर तांचो पणजी जो पोंडा बायपास आसा थंयचो चिंबल त्या हाचेर आमचो तो फावंडेशन स्टोनचो कार्यक्रम जातलो आनी ताच्या नंतर तालिगांव कॉम्युनिटी हॉलान 4:15 आमी कार्यकर्त्यांक एड्रेस करपाचो कार्यक्रम जातलो. आनी म्हणून एक बदल जो आसा म्हणजे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष येवपाचे आसले तेंचे ऐवजी आमचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हे फाल्यां हो कार्यक्रमाक लागून येतले. कळंगुटे शुक्रारा बंद फ्लॅटात एका बायलेची बॉडी मेळ्ळी. सोपला ती सुमार 64 वर्साची म्हापशाची दियोतीन फर्नांडीस. तिच्या आंगावेले भांगार, पर्स आणि मोबायल त्या सुवातीर नाशिल्ल्यान प्रकरण खुनाचेच आसूये म्हूण दुबाव. पुलिसांचो तपास चल्ला. नमस्कार, आम्ही आज सध्या कलंगूट नायक वाड्यार बेल्सन ही जी बिल्डिंग आसा ह्या बिल्डिंगेन काल राती एक सस्पेक्टेड मर्डर जाल्लो आसा. उसका यदा उनके मुंह से खून निकला हुआ था, वो गिरी थी क्या था, तो देखा तो पूरा वो मरी पड़ी थी और उनका वो बता रहे थे कि वॉलेट भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है और फिर जो पेंटर काम कर रहे थे वो बाहर से लॉक लगा रही थी. वो उनका मोबाइल वो बताया था मोबाइल भी नहीं है और वॉलेट भी नहीं है उनका. आमकां सद्या पर्यंत म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे ही देवदिता फर्नांडीस ही म्हापशेची ह्या बिल्डिंगेन तिचो एक फ्लॅट आसा. हो फ्लॅट तिणें रिनोवेशन करपाक हातून घेतिल्लें काम. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी जे कामगार आसा ह्या फ्लॅटान काल आसले. ती म्हापशेच्यान तिच्या घरा कडल्यान 12 सुमार खंय भायर सरली आनी हांगा ती ऑन द स्पॉट पावली. काम चालू आसलें. 11:30 म्हटल्यार ती घरा कडेन वचूंक ना म्हणून तिच्या घरा कडल्यान तिका ते रूम हें आसा तिची भयण आसा ती ताका फोन लायताली 4 पासून. पूण तिजो फोन लागना बी म्हणून काल 11:30 सुमार जी तिजे जे हे आसा फॅमिली मेंबर्स आसा ते हांगा ऑन द स्पॉट पावले आनी ती दार ओपन केलें. दार ओपन करून भितून वयता जाल्यार तिजी थंय डेड बॉडी आशिल्ली आनी तोंडांतल्यान रगत येतालें आनी तिच्या जे इयरिंग्स आसले तिचे ते मोबायल फोन आनी वॉलेट हे कोणे तरी चोरला. आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आमकां म्हायती मेळ्ळा तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हे जे काम करपाक घेतिल्ले तो सद्या पर्यंत फरार आसा. आतां फॉरेन्सीक टीम ऑन द स्पॉट येवन गेल्ली आसा. पंचनामो बी सगळो केल्लो आसा. ह्या हेजेर आमकां आनी कितें म्हायती मेळटा आमी सोमतेच तुमच्या कडेन पावयतले. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ जोरदार. पणजे नुस्त्या मार्केटाच्या स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टाची CCPक वर्त. कांय नुस्तेकार आनी मांस विकपी रिटेलर कोर्टात पावले. महापालिकेन थंयचे नुस्तेकार आनी ट्रेडरांची खंय आदी दुसरे कडेन वेवस्था करची. Today, High Court said that that premises which are sealed, the required court required that buildings plan, whether it's falling or not, engineers should be there, and they told to give the report. Matter is kept on Wednesday. What court said Wednesday they want a report of the building, whether it may be a very bad condition, the report they want to see. So the matter is postponed on Wednesday now. सत्तरी कोपाड्ड्या वेताळाच्या देवळात अळमी. देवळाच्या गर्भकुडेत पहिलेच फावट रोयण वयर सरल्या आणि त्या रोयणीचेर अळमी आयल्यात. ह्या रोयणीच्या गांवकारांकूय आश्चर्य.
नमस्कार. अळमी म्हणटकीर सामकी एकदम तोंडाक रूच सुट्टा. ही अळमी आमकां मोस्टली पावसाच्या दिसांनी मेळटा, जी आमकां जंगलांनी मेळटा. अळमी एकदा पावस मातसो कमी जालो आनी वत आयलें काय अळमी वयर सरतात आनी तशीच ही अळमी आमकां अष्टमी मेरेन स्टेप बाय स्टेप थोड्या थोड्या दिसांचो गॅप दवरून आमकां अष्टमी मेरेन अळमी मेळटा. अष्टम लागीं पावल्या आनी तुम्ही पयला आसतलें की मोस्टली ही अळमी आसा ती रोयलीक मेळटा, जी वाळवळां आसा तांकां मेळटा, पण ती रानांनी मेळटा. पण सध्या आमी कोपाडे सत्तरी हांगासर जे रायतले देवूळ आसा ते देवळा कडेन आसा आनी हांगासर एक अजबाची गोश्ट पळोवपाक मेळटा. म्हटल्यार आमी आमच्या लायफान आनी ह्या कोपाड्या गांवांत गांवकारी जे सांगतात तेंच्या मता प्रमाण लायफान फर्स्ट टायम देवळान अळमी येयल्ली पळयला. आनी ती म्हाज्या फाटल्यान जे देवूळ आसा ते बेताळ देवाचें देवूळ आनी बेताळ देवाच्या देवळान केन्ना रोयन नासली खंय, पण फर्स्ट टायम ती रोयन येयली आनी रोयनीक त्या अळमी येयल्ली आमकां दिश्टी पडटा. हे आमचे देवस्थान रायतले देवूळ म्हणटा हांगा. ह्या देवळान आमचे ही ब्राह्मणीचे देवूळ आसा, हे आमचे बेताळाचे देवूळ आसा. तेच बेताळाचे देवूळ हे आमचे. ह्या बेताळाच्या देवळान आतां हे वारुळ जाला आनी वारुळाक हे अळमी येयल्ली आहा. आनी ह्या देवस्थानाक आमचे सर्प म्हणजे आमचे मोठे हे आसता महत्व हांगा. आनी हांगा उपहार करता, सगळे करता आनी हांगासर बुडीत भायले लोक आमचे कोण येना आमच्या शिवाय. आमकां ते फक्त जात्रेक सगळ्या लोकांक एंट्री हांगा आसता, जाल्यार हांगा आनी कोणाक ना. ही असली वैशिश्ट आमी हे आतां हे पयलींच फावट आमी हांगा बघले आहा. अळमी हांगा सगळे गेल्ले आहा, वारुळा येयल्ली आहा, ह्या वटेन त्या वटेन सगळे. आमी ती उडोवंक ना अजून उडयना. पण ही जी वारुळा येयल्ली न्ही ही पयली असली काय आतांच येयली? ना नासली ती पयली, आतांच येयले. आतांच येयले आनी अळमी ही फर्स्ट टायम येयले. फर्स्ट टायम. सत्तरच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश राव. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.